हां चेतन आज मुगेंबर अरेस्ट केला कित्याक खातीर कितें जालें पळय अरेस्ट म्हटल्यार कितें जालें जाणा तूं जी तुमी खबर आहा ना नेरूल त्या दीस मातसो तो गांवकारांचो टॅक्सीकारांचो प्रॉब्लम जालो थंयसर काल सांगला त्या प्रमाणे सो ताकाय अरेस्ट वॉरंट काडलो की तोय त्या स्पॉटार आसलो म्हण अशें म्हाका कळोन गेलें बट हांव विचारपाक सोदतां ऑनरेबल गव्हर्मेंटाक तशेंच गव्हर्मेंट मशिनरीक रूल हो सगळ्यांक सारको काय आमकां एक आनी फिल्म स्टारांक एक जरी आमकां हाडले तांच्यांनी आमच्या भुरग्यांक जाल्यार खंयदा खंय तरी तांकांय पुलिशेन हाडपाक जाय आसलें न्हू सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल गव्हर्मेंटा कडेन तशेंच पुलिशे कडेन तांकांय हाडचें हांगासर कित्याक सांगला त्या प्रमाणे दोनाय हातीन ताळी वाजता खंय एका हातीन ताळी केन्नाच वाजना सो तांच्यांनी कितें तरी रिस्पॉन्स केला म्हणून शेवटेच्यान जाप मेळ्ळी आसतली अशें म्हाका दिसता तशें आमचे बाप्पाक अरेस्ट जालो सुनिलाक अरेस्ट जालो ते अरेस्ट बेश्टे जावंक ना की ते हांव कंप्लेंट करपाक येयले बाबा अशें अशें त्या स्पॉटार जालें म्हणून त्या खातीर ते कंप्लेंट करपाक येयल्ले पण तांचेरूच ती कंप्लेंट जाली सो एनीवे जाले ते काल जालो इन्सिडंट हो आयचो इन्सिडंट की आयज मोगेंबोक अरेस्ट केलो तशेंच हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी पुलीस मशिनरी कडेन की तांकां हांगा हाडचें आनी तांकांय जाप विचारची बाबा तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक कित्याक मारले तेंच्यांनी रोडांनी मारलो फातरांनी मारले तशें हातीनूय मारले हांव त्या स्पॉटार प्रेजेंट नासलो हांव त्या खातीर चड कांय उलोवंक शकना जे म्हाका गजाली कळ्ळ्या हांव जाणा म्हाका कोणी सांगला पळय त्या हितून हांवें म्हाजें बारीकशें मत जें आसलें पळय तें हांव तुमच्या मुखार मांडलें कोणा मारला ते तो काल विशान म्हणटा पळय ताका रॉड मारला न्हू हातीचेर आनी ताका डॅमेज केला आनी पोत पडला तेका काल ते दाखयला हांगा काल बाप्पा घेवन ताका कंप्लेंट करपाक रातचो येयल्लो त्या खातीर सुनील आनी बाप्पाचेर तेंच्यांनी काल तेका विशयान ते 3 जाणांक आमी बेल आउट केला एडवोकेटान बेल दिली ताका काल आनी आयज सकाळीं मुकेंबोच्या भावाक पयलो अरेस्ट केलो अंजिना पुलीस स्टेशनाचेर मागीर मुकेंबो अरेस्ट जालो आपूण गेलो स्वता म्हणून आनी ताका आतां हांगासर परवरी हाडला आमी एज अ टॅक्सी कार सगळे जमले म्हणजे जमपाक आमी दिवंक ना तितले कित्याक कोवीड आहा म्हणून तांकां सांगलें तुमी घरा रावा कितें आहा ते बेल आमी एडवोकेट थ्रू करतले आनी कलम कितें सेक्शन कितें लायला कालचीच कितें लायला आनी दोन section एडिशनल एड केला खंयची सेक्शनां कालची सेम एका सेम अरेस्ट केला